बासशी कुंगनी बासशी आमची बास कुंगनी बासशी. मोगाचेनो आमची कोंकणी अशी आमची भास अशी हें कार्य आमी चलयता. तुमकां सगळ्यांक ह्या कार्याक स्वागत. आज आमी नामांच्या व्याकरणी लिंगा विशयांत पळोवया. आमच्या वापरांत जायते फावटी ही आमकां गरज पडटा. सदांनीत आनी हर संदर्भार म्हणलें बरी. नामांचें व्याकरणी लिंग अशें म्हणटा आसतना कोंकणींत पुल्लिंग म्हळ्यार मॅस्क्युलीन, स्त्रीलिंग, फेमिनीन आनी नपुंसकलिंग अशें आसा. कांय भासांनी पुल्लिंग सगळें दादल्यांच, स्त्रीलिंग म्हळ्यार चलयो वा स्त्री म्हणलें कितें आसा तें, आनी दादलो आनी स्त्री न्हय कितें आसा म्हळ्यार व्यक्ती न्हय, मनजाती न्हय आनी वस्तू कितें आसा त्यो सकट नपुंसक अशें बसयिल्लें आसता. कोंकणींत तशें जायना. कोंकणींत त्या त्या वेळाच्या वापरा प्रकार आमी तें समजोवचें पडटा. म्हळ्यार सगळ्यो वस्तू वा आमी कितें म्हणटा जिन्सांक सकटांक नपुंसक अशें दिल्लें ना. आमचे कडेन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक आसा. पूण पळया, देखीक कुंडो हें कुंडो म्हणलें उतर आमकां पुल्लिंग, वात स्त्रीलिंग, चेडूं नपुंसकलिंग अशें म्हणून म्हणटाना व्याकरणाचें वा ग्रामॅटिकल जेंडर आनी तशेंच कुडींत आसचें शारिरीक जेंडर, शारिरीक म्हणटात पळय कुडीचें, बायोलॉजिकल सेक्स हांचे मदें कांय वेळार संबंद आसता, एकत्र जाता, जायते फावटीन एकत्र जायना. कुंडो हातूंत पुल्लिंग आसा तरी कितें आसा, दादलें म्हणलें कितें आसा तरी आमी म्हणटा ताका तो कुंडो, त्या कुंड्याक. स्त्रीलिंग हातूंत बायलें वा स्त्री म्हणलें रूप कितें आसा तरी ती वात, ही वात, ते वातीक अशें म्हणून आमी म्हणटा. आनी चेडूं खऱ्यानच स्त्री वा बायलें मनशाचें रूप तें, तरी चेडूं नपुंसक. देखून तें चेडूं, त्या चेडवाक चली जाताना पळय ती चली, ते चलयेक चेडूं तें कशें जालें. व्याकरणांत तशें आसा म्हणजे आदीं जावन वापरांत आसा. देखून आमी वापरता आसतना वा शिकता आसतना हें सकट मतीन दवरचें पडटा. आनी हाका लागून आमी कांय वेळार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग समजूंच्या खातीर एक दोन इशारे तरी आमकां आसात. खंयचेंय नाम वो ओ उक्त्यान केदळाचेर जाता त्या दळा तें आडवाद नासतना पुल्लिंग अशें म्हणून आमी लेखयता. देखीक कुंडो आमी सांगलें, उंडो, पाडो, चेडो, आवाळो पळय ओ ह्या उतरांनी तीं आखेर जातात. तशें तसलीं उतरां पुल्लिंग आनी केदाळरी तीं पुल्लिंगच आसतात. भुरगो अशें. आनी थोडीं उतरां जीं ऊ मुखार अनुस्वार येता, नाकें जाता ऊ, आनी ए मुखार अनुस्वार येता, नाकें जाता ए, म्हळ्यार ऊ आनी ए ह्या स्वरान सोमतात. तीं केदाळरी नपुंसक आसतात. देखीक केळें, चेडूं आमी येदोळतू सांगलें, गेळें, वासरूं, फळें आनी असलीं उतरां कितलींशीं जायत. तळें, निवणें, फळें, बाळशें. पळया आमच्या सदांच्या वापरांत इतली मजत आमकां मेळटा पुल्लिंग आनी नपुंसकलिंग पळोवच्याक. पूण ह्या
नियमाच्या पोंदा येनातली कितलींशीं उतरां नपुंसक आसात, कितलींशीं पुल्लिंग आसात. आनी स्त्रीलिंगाच्या विशयांत प्रत्येक रितीर आमकां हांगासर खंयच्या रितीर समजूंक जायना. पूण आनी एक सोंपी रीत आमी अशी करयत, तो, ती, तें ही प्रत्यय लावयत. थंयसर तो आंबो, ती गाय, तें कदेल. देखून तो, ती, तें ह्या दिल्ल्या नामाक तो लागता काय, ती लागता, तें लागता अशें पळोवचें. आनी थंय थावन आमी दिल्लें उतर वा दिल्लें नाम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वा नपुंसकलिंग म्हणून सोदूंक पळोवचें. असलें एक प्रयत्न आमी करयत. आनी आमच्या उलोवपांत आनी तशेंच आमच्या बरोवपांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग उतरां सारके रितीर वापरूंक आमचे प्रयत्न करूंक आमकां सोंपें जाता. अशें सगळें बरें जावं दी. सारके रितीर आमी वापरया. तुमकां सगळ्यांकय देव बरें करूं. आमची भास कोंकणी भास आमची भास कोंकणी भास